Sorvespora mukareya
ताका देवासूया तोतीर गोडोप आमचे दारोन ताका वाकानुया सर्वेस्परा मुखारेया ताका देवासूया तोतीर गोडोप आमचे दारोन ताका वाकानुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागतल्या सगलीं जीं पेंटा आनी फोंडवे समुदायान रावतात त्या आमच्या बाबा भयणां खातीर देवान तांकां बरी भलायकेन सांबाळूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बावा भयणीनो, आयज साद्या कालाचो 33वो आयतार. ह्या दिसांनी आमी सेवाधर्मीक वर्साच्या निमाण्या दिसांनी आसा. तेन्ना आयज आमकां खेरीत उलो शेवटाच्या काल येवचे आदीं आमची जोडटी जावचे आदीं आमची संवसारी यात्रा प्रमाणीकपण आनी देवाक मानवता ते पोरी जावं ह्या शेवटाच्या काळाक तयार रावंक जशे पोरवी एका ड्रायव्हराक नोक्षाची गरज तशें आमकांय आमच्या मुकामा कोडे पावूंक देवाच्या उतरांची गरज. कित्याक स्वर्ग आनी प्रितूम सोरता पूण म्हज्या उतरां कोडचें सोरचो ना. जेजूच्या ह्या उतरांचेर नियाल करून स्वर्गार आमचे दोळे लावंक आमकां दर एकल्याक ह्या मिसाच्या भेटेन कृपा आनी बोल मागुया. तशेंच आयज आमी विश्व गरिबांचो दीस मनयता म्हणटूच देवाच्या उतराचे सुफतेन सगळ्या गरिबांक सवे आमी आदाराची जावंक आमकां बापाची मोजत मागुया. बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमी तयारेचो वेळ आसतना सुद्दां आमचो वेळ ओगडायता. आमी देव आमकां तयार करता जायते वस्तू. आमच्याच सोडवणे खातीर देव आमकां तयार करता. ही सोडवण जोडून घेवंक सुर्गीचें राज आमकां सगल्यांक फावो जावंक दर दिसाक देव प्रयत्न करता. ह्या प्रयत्नांत आमी वांटो घेवचे बदलेक जायते पावटी आमी फाटीं सरल्या. ह्या वेळार आमच्या शेडेमोळ्याची आमी दूख धरुया आनी जायते पावटी देवान आमकां मांडाबोड केल्ली ती आमी मांडाबोड सांबाळूंक ना देखून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांचांक वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Sumiaka gutkun, sumiaka gutkun, gutkun. Krista gutkun, Krista gutkun,
संसारी Deva consorgimo ma deva Sporam Deva Surgicharaya Deva consorgimo ma deva Surgicharaya Deva Baba Deva Baba Deva consorgimo ma deva Ami Tuga Namaskar Gordia Ami Tuga Hinvasta Tuja Don Urmo Avasur Ami Tuga Vakata Sogna Gesù Cristo Babacha Eklas Putas Sogna Deva 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 Tu zozara ce papkartar Amchika Utkor Tu abacha usna mosnai Amche Magne Aidunke Zapovir Adya Sangati Deva Surgimo ma Deva Deva Papace Moi ma Deva Surgimo ma Deva Jesus Christa Eklots tu movi ma Deva Surgimo ma Deva Eklots tu Ishor Eklots tu Bol Neshor Deva Surgimo ma Deva Amen 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 प्रातुह्य सर्वेस्पर आमच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रुचणार आनी दोनी तुझ्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख जाता देखून तुझे भोक्तीन आमकां सदां संतोष मेळो सोकोर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासो चलयता सासनाच्या हा सासना Amen. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेष्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो राष्ट्रां जल्माक आयली तेंतून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तोलमोलाचो काल येवचो आसा तो काल येतोच तुजे पोरजेक मुनगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय थारोन मेळटलें प्रितुमेचे दुलींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठलीं थोडीं सासणाच्या जिविताक थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक शिकलोलीं तीं अंतरावळा वेल्या पोरजोळा पोरीं आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नोकेत्रां पोरीं सासणाच्या सासणाक लोकतलीं देवाचें उतोरें देवाचे उपकार आमचो जबाब जातलो म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येतां आनीकदां म्हणुया म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येतां सोरेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र म्हजें दारजोणें तुजे आदीन राखून दवरलां हांव सोरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येतां देखून म्हजें कालीज उल्हासता म्हजो आत्मो मुरगडटा म्हजी कूट पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली कित्याक
तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक तूं दिवचो न्हय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोडती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हेब्रोवान बरयलेले चिटीवेलें वाचप. दर एक यादनीक धर्मीक रिती पाडून दिसपोटी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकना तसल्यो योद्न परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांयां तोडा घालतलो ते घडये वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणाक ताणें सोपून केली. सोर पातकांचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटच ताचे खातीर आनीक भेटवणी करची गरज ना. देवाचें उतोरें. उद्गार. Sorvesporak suisu, sorvesporak, sorvesporak suisu, sorvesporak, sorvesporak suisu, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak suisu. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावून तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळोच वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvesporak suisu, sorvesporak, sorvesporak suisu, sorvesporak, sorvesporak suisu, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak suisu. Sorvispo तुमचे सोवे आसू. Marco Pormone, Gesù Cristace शुभवर्तमा. Mój matuka sumia. जेसून आपल्या शिसांक म्हळे. त्या दिसांनी तो सोंता पेतूस सुर्याचेर काडूक पडटलो आनी चोंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोखेत्रां मोडबावेलीं पडटलीं आनी अंतरोळार आसात त्यो सोक्ती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाशान कुपांचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशा वेल्यान पृथ्वीच्या एके शिमेतान स्वर्गाचे दुसरे शिमे पर्यान आसतल्या आपणे विचून काडलेल्यांक जमयतलो. आंजिराच्या झाडाची वोपां समजून घेयात. ताच्यो कांदयो बागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुंटात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारां मोरयांत पावला म्हूण जाणू जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हें सगलें घडल्या बगर ही सोसोत अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतली पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावन आनी कोणाकूच सुर्गीच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने. Wakari tuka Krista. मोगाळ बाबा भयणीनो, साद्या काळाचो 33वो आयतार आमी पाळटा आयज. आनी हो निमाणो आयतार ह्या आमच्या धर्मीक सेवाधर्मीक वर्साचो. येता त्या आयताराक आमी क्रिस्त रायाची परब समारंभ केल्या, दबाजीक परब. म्हणटकच तो निमाणो आयतार म्हणटकच
आमी आयचे दिसा मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचप घेतलां आनी सुरवातेक आमी सेवाधर्मीक वरो सुरू जाता तेन्नाय आमी मार्कूचें शुभ वर्तमान घेता. मुगार भावा भयणीनो, जेन्ना आमी रिटायर्ड जाता, आमी जेन्ना काम आमचें सोंपता, खंय नोकरी करता तेन्ना आमकां जायते पेन्शन, जायते वस्तू जावं ग्रॅट्युटी, हे सगल्यो वस्तू आमकां पयशे मेळटात. हे पयशे आमी जायते पावटी फिक्स डिपॉझीट, म्युच्युअल फंड्स वो हेर दुसऱ्या वस्तूंनी घालून दवरता. कित्याक आमी म्हणटा आमच्या फुडाराची सुरक्षा आमकां करूंक गरज. आमचो फुडार बरे भाशेन सांबाळूंक जाय, आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमी बरे भाशेन पळोवंक जाय. हाका लागून हे पयशे वो दुडू आमी भावा भयणीनो फिक्स डिपॉझीट, म्युच्युअल फंड वो दुसऱ्या हेर वस्तूंनी आमी घालता. लाँग टर्म प्लॅनिंग आमी करता. अशें आसतना जायते पावटी आमकां बऱ्याक पडटलें आनी आमचें सगळें बरें जातलें, आमकां फावो ती मजुरी ह्या पयशां उदेशी मेळटली म्हूण आशेवन आमी हे दुडू दवरता. आयचें पयलें वाचप बाबा भयणीनो आमी दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी थंय कांय बऱ्यो वस्तू आसात. दानियल प्रवादी हो एक प्रवादी आयच्या वाचपान सांगता ते भाशेन जायतीं दर्शनां तो पळयता. पूण हो दानियल प्रवादाचें पुस्तक 2 भागांनी वांटलेलें आसा. पयलें 1 ते 6 हावेसवर जंय नेबुकदनेझार ह्या राजासोशी लढाय मांडटा आनी तातूंत कशे तरेन आपलें झूज तो झुजता हाचे विशीं आसा. आनी 7 ते 12 हे दुसरो बाबा भयणीनो ह्या दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें हें वाचप जें आयचे दिसा आमी केलां तें तातूंतलें आसा. थंय आमकां कांय बऱ्यो वस्तू मेळटात बाबा भयणीनो. ह्या दानियल प्रवादाच्या दर्शनान देव ताका कशे तरेन आपूण सगळे परजेक सांबाळटलो तें आमकां मेळटा. आनी थंय त्या वाचपांत एक आमकां मेळटा मिगेल हो देवदूत आपले परजेक बाबा भयणीनो वाटावंक येतलो तें आमकां थंय मेळटा. कित्याक बाबा भयणीनो हो व्हरतो कुंवर आपले परजेक सांबाळूंक येतलो, कित्याक देव ताका बाबा भयणीनो अपॉयंट करता. देव ताका किरीत भाशेन तुवें आपले परजेक सगळे सोडवणेचो आनी सगळ्या अधिकाऱ्या उदेशी आपले परजेक सगळ्या वायटांतलो आनी कश्टांतलो निमाणे वेळार सोडूंक ताका धाडटलो म्हूण ह्या दानियल प्रवाद्या विशीं ताका भासायता. म्हणटकूच कांय बरें एक सुगडी वस्तुरी कोणाक कांय बरीं उतरां आमकां मेळटात आयच्या वाचपान बाबा भयणीनो. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिगेल उबो जातलो. राष्ट्रांक जल्माक आयलीं तातूंत तान दिश्टी पडूंक ना तसल्या तोडमोड्यांचो काळ येवचो आसा. आनी बाबा भयणीनो काळ येतूच तो पोरजेक म्हणटलो जांची नांवां पुस्तकार बरयलेलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटली. आनी कोण बाबा भयणीनो 2 भाग आसात. हातूंत खंयची पोरजां निमाणे दिसाक बाबा भयणीनो साल्वार जातली. खूब जाणांक जीं कोण शिकलोलीं आसात तीं अंतरोळा वेल्या पोरजोडा पडी आनी जीं कोण प्रमाणीकपणान चलूंक आसात तीं नोखेत्रां परी बाबा भयणीनो निमाण्या दिसांनी तीं सगळीं साल्वार जातलीं. मोगार बाबा भयणीनो, देव आमकां तरेकवार भासांनी आमचे सोडवण भासायता आनी आयचे दिसा ह्या मिगेल श्रेश्ठ कुंवरा वरवीं देव आमकां सोडयतलो म्हूण सांगता. आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेता बाबा भयणीनो, आमी एक खुणां पळयता. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू कांय बरीं उतरां म्हणटा. त्या दिसांनी संताप येतलो आनी सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड पळयतलो पालयतलो. म्हणटकूच कित्याक बाबा भयणीनो आमकां खुणांची गरज? जायते फावटी ह्या संवसारान आधुनीक काळार आमी जियेतना बाबा भयणीनो आमी खुणां मागता. कित्याक जायत आमकां खुणां गरज? आमी जायते फावटी खुणाचेर आमचें चड लक्ष दवरता आनी खुणां पळयल्या उपरांत आमी बोबाड करता. पळय आतां वेळ लागीं पावलो, संवसार सोंपतलो आनी सोडवंडार येवचो जालो. 2000 वर्सांक बाबा भयणीनो व्हडलो प्रचार जालो की संवसार आतां सोंपतलो आनी सोडवंडार येतलो. पूण तशें जावंक ना. कित्याक आमचें लक्ष बाबा भयणीनो संवसार सोंपता ताचेर आसलें, सोडवंडार येता ताचेर नासलेलें. कशे तरेन संवसारांत सगळी पेस पिडा येतली, कशे तरेन वादळ मोडां येतली, कशे तरेन संवसारांत झुजां जातलीं हाचेर आमचें लक्ष आसलें.
आमी बाबा भयणीनो प्रमाणीक मनशां जाल्लीं जाल्यार सुरवंडार येतलो आनी ताची तयारी आमी करतले हें मन आमकां आसूंक जाय आसलें. पूण आमचें मन थंय नासलें बाबा भयणीनो. आज आमकां शुभ वर्तमान मेळटा तें मार्कुचे 13वें आवेस्वरान 24 ते 32 आनी सुरवातेक ह्या सेवाधर्मीक वर्साक आमकां मेळ्ळें मार्कुचें शुभ वर्तमान 13वो आवेस्वर 2 ते 22 पर्यंत आमकां मेळ्ळें. थंय एक बाणूत वस्तुरी एका पुताक जोल्म दितली अशें आमकां मेळटा. बाबा भयणीनो, तिचे दीस लागीं पावले आनी ती एका भुरग्याक जोल्म दितली अशें आमकां मेळटा. बाबा कितें गरजेचें? तिचे कोश्ट जाता ते गरजेचे आमी आशेन रावता वो भुरगो जल्माक येतलो ताचे आशेन आमी रावता. इज इट द लेबर पेन ऑर इज इट द चायल्ड दॅट वी आर लुकींग फॉर? कितें आमकां गरजेचें? गरज आमकां जो भुरगो जल्माक येतलो ताका आमी कुशालकायेन घेवंक रावता. हेंच आमचें दर्शन जावंक जाय. आमी सुरवंडाराक बाबा भयणीनो घेवंक निमाण्या दिसांनी तयार आसूंक गरज. आयचो विशय आमी काय बरो घेतला. जेजू आपल्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां कधीच सोरचीं नात. देवाचीं उतरां आमी गरजेचीं सांबाळूंक. आमच्या जिवितांत देव आमकां पवित्र पुस्तका वरवीं उलयता. आमच्या जिवितांत देव आमकां दर दिसाक घडण्या वरवीं उलयता. आमच्या जिवितांत देव आमकां दर दिसाक मिसाचे भेटे वरवीं उलयता. खंय आमी ह्या देवाक मेळटा काय? आज हे शुभ वर्तमानांत आमकां काय बरीं उतरां जेजू म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार सोरतलो पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात. कित्याक देवान आमकां दिल्यात ती सासणाचीं उतरां बाबा भयणीनो. आज जेजू आमकां म्हणटा कित्याक तुमी खुणा मागतात, कित्याक तुमी खुणा फाटल्यान वेतात. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमचें धोरण जाता खुणा आमकां मेळटली, संवसार सोंपतलो. फाटल्या दिसांनी पॅन्डमीक आमचे मदें आसा, आजून आसा. आमकां दिसलें संवसार सोंपतलो. जाय ती आमी पिणगां जी ह्या संवसारांत आसा ती आतां सोंपतली. आमी बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत मरूंक एका दिसाक सगलीं तयार आसूंक जाय. आमकां सगल्यांक स्वर्ग मेळटलो अशें आमी आमचें जिवीत जियेता. सगलीं आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना एक दीस हो सोंपतलो, आमचें जिवीत सोंपतलें. पूण आमी कसली तयारी आमची करता तो आमकां विचार करुया. कसली तयारी आमी केल्या काय? क्रिस्ताक भेटूंक, क्रिस्ताक मेळूंक आमचें सगळें तयारी कसली आसा? बाबा भयणीनो, आमी सुर्याक पळयता आनी जेन्ना ताचेर काडूक येता तेन्ना आमी म्हणटा आमच्या मदें आज गिराण आसा. आमी जेन्ना वादळ मोडो येतात तेन्ना आमी म्हणटा आज पावस आसा. आमचे मदें गोड मारता तेन्ना म्हणटा आमी म्हणटा बरोच पावस आयज पडटलो. आमचे मदें बरें वत येता तेन्ना आमी म्हणटा बरीच गरमी आमकां जातली. आमी खुणा पळयता तेन्ना आमी जाणा बाबा भयणीनो कितें जातलें तें. पूण आमकां जेजू म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार वचत म्हजीं उतरां तुमचे सांगात. प्रमाणीकपणान जिवंक देव आमकां उलो मारता. आनी काय बरीं उतरां जेजू शेवटाक म्हणटा पूण एकल्याच बापायक भायर रावन आनी कोणाकूच स्वर्गीच्या दुताक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडणीची खबर ना. बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो. देवदूतांक सुद्दां बाबा भयणीनो हो निमाणो दीस केन्ना येतलो तें खबर ना अशें आमकां दिसता जायत. देवदूत वो जेजू क्रिस्ताक हो दीस खबर ना अशें न्हय. तांकां बाबा भयणीनो खबर आसा पूण हो अधिकार बाबा भयणीनो फकत बापाक दवरलेलो आसा. म्हणटच जेजू म्हणटा बापाक एकल्याच भायर रावन आनी कोणाक न्हय पुताक लेगून न्हय म्हाका लेगून हो दीस खंयचो तो बाबा भयणीनो गोमचो ना. न्हय म्हूण म्हाका थावें ना. म्हणटकूच कितें जेजू सांगूंक सोदता? निमाणो दीस जो थारायलेलो आसा तो बापान थारायलेलो आनी बाप जेन्ना येवजिता तो दीस आमकां जोडटेचो दीस येतलो. आमी बाबा भयणीनो निमाणे दिसाक तयार आसा जाल्यार आमकां विचार करुया कसलें जिवीत आमी जियेता? खात्रेचें जिवीत, बाबार्थाचें जिवीत, आमच्या जिवितांत नवसरणीचें जिवीत आमी जियेता? जायते फावटी बाबा भयणीनो सत आमच्या तोंडार कोणूय मारता तेन्ना आमी त्या मनशाक भायरायता, पयसायता. जेन्ना आमकां सत मिसाचे भेटेन उगडापें जाता तेन्ना आमी म्हणटा पाद्रीचो शेरमाव लांब जालो. जेन्ना बाबा भयणीनो आमकां बऱ्यो वस्तू ह्या मिसाचे भेटेन मेळटा तेन्ना आमी मिसाची भेट सोडून दिता. जेन्ना आमकां देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां जागयता तेन्ना बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी शेळे मोडाय दाखयता. आज विचार आमकां
निमाण्या दिसांनी आमची नवसोरणी जावंक आमी रावल्या वा आमी आजतान सुरू करता. आर वी प्रिपेर्ड फॉर द कमिंग ऑफ क्रायस्ट. जेजू आमचे मदें येतलो, तो आमचे मदें सगळी सोडवण घेवन आमकां येतलो. आनी कांय बरीं उतरां जेजू म्हणटा, सुर्या परी पोरजोडीत आसात तांकां बाबा भयणी प्रामाणीकपणान जियेतात तांकां एके वाटेन करतलो. आनी जी कोण बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक देवाक मानतात तसलीं आसात तांकां बाबा भयणीनो नोकेत्रां परी तीं जातलीं. तांकां सासणीक जिवीत तांकां मेळटलें आनी सासणाक तीं लोकलोकतलीं. आमी तुवें बाबा भयणीनो पावतले काय हें दर्शन आमकां फावो जातलें जाल्यार आमकां विचार करुया. जरी तर आमी आजून तयारी करूंक ना जाल्यार आमची तयारी आमी करुया. बाबा भयणीनो, जशें आमी आमचें दुडू पुंजायता आनी आमच्या सेफ्टीक, आमच्या बरेपणाक, आमच्या जिविताच्या फुडल्या जिविताक सांबाळूंक आमी दवरता, लांब जिवीत आमचें जिवंक जाय, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी सुरक्षीत सांबाळटा ते भाशेन आमचे जिविताचो बरे तरेन प्रामाणीकपणान जिवन जिवीत आमचें सांबाळुया. अदीक आनी अदीक देवाच्या राज्याक पुर्ते जावंक आमकां कृपा मागुया. आमची नवसोरणी करुया, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोया. दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमचें जिवीत भाव भयणो देवाक मानता तसलें जावंक आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सुर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, कर्मलितान सल्मलो, पोसपिलाता काल ताणें कोसोसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्या तो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोरबोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्यान मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकींचें बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सोदचीं नात. ह्या विशयाचेर आदारून आनी विश्व गरिबांचो दीस मनान धरून आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो तर आतां आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक पाळो दिवन गरिबा सवें किरीत मोग आनी अपुरबाय दाखोवंक आनी असलेच सेवे चाकरेचें मोन आपले पुर्जेक ताणें दिल्या पुरो म्हूण बापाची मुजत आनी बळ तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मागणी आय. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन ह्या महामारीच्या काळार आपलो फायदो पळयनासतना लोकांची भोव करून गरिबांची सेवा करूंक बापाची मुजत आनी बळ तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मागणी आय. आयज विश्व गरिबांचो दीस मनयतना सगळ्या आमच्या गरीब भावा भयणींक तांच्या जिवितांतले कश्ट सोंसूंक देवाची कृपा आनी तशेंच सगळ्यांची मोगाची वेंग फावो जावंक बापाची मुजत आनी बळ तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मागणी आय. सगळ्या दोतोरां, नर्सी आनी हेर हेल्थ वर्करां पासत मागुया जी गरीब पिडीवंतांची मोगान सेवा करतात. तांणी हो वावर नेटान आनी हुर्बेन फुडें व्हरूंक बापाची मुजत आनी बळ तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मागणी
थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. बो मोगाळ बापा, गोरिबांची प्रिती मोगान सेवा करूंक तुजी कृपा आमकां दी आनी तूं जो गोरिबांचो इतलो मोग करताय तांकां तुज्या मोगाची वेगळीची घोटाय दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Tuż derian favos salo, și tu veram cadilo, muncea ce vauran chelo, pitoi tau duca ulo. मोशा भावने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या दानले बलिदान आपल्या मनातली मोहिमेत आमच्या नाके पवित्र वेळच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या कारचांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कारचा उबारूया. आमी सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पोविहीत बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सूर काड्यान सुताय जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेता भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगताव. बोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय, ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरवोशान रावताव. त्या पासोतां देवदूतां बरोबर तूं ओजापाचे पदवेची दिनवार्षिका आमी स्तुती गायता. Dolbarazo sorvespor, sorvespor tu, surganizo sarbola, tujas muy boba, un sonido caso es hoy, un sonido caso es hoy, sorvespor sorvespora cena vieta, taka, sol, sol.
soy soy, un solito que soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडी. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही मोशा रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचे हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù żywot zara, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù żywot zara, Gesù nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास दवर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सूर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचे राज आमचे मदें येतलें. जेजू येवचो जालो. ह्या जेजूक पळोवंक न्हय खुणेक आमी अंतरेकून रावंक, दोन दिसाक आमचें जिवीत बदलूंक, दुसरे आमचे जी भावा भयणां आसात तांचें जिवीत ओदीक आमी बरें करूंक वावरूंक, फूल ना पाकळी गरिबांक दिवंक आमी वावरूंक जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घा आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेसू आमकां सगल्यांक सुर्गीच्या राज्यांत घेवंक येतलो ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकले आमी सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. ह्या संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजी लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसुया. देवाचे कृपेन खासा जावंक फुडें सरतात. मार्टीन मेल्विन मास्करेनेस, पूत पावलो लुईस मास्करेनेस आनी रोजा मारिया अंजलिका दिसा रावता सांकवाड. लग्न जाता वेल्सी गामा, दू फ्रांसिस्को गामा आनी मार्सेलिना गामा रावता दाबोली. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन खास जाता सेबी न्यूटन बॉर्जिस, पूत अलेशांद्र बॉर्जिस आनी रेमेदियाना कुलासो रावता आल्तो दाबोली. लग्न जाता रुबी फेर्नांडीस, दू रोझारियो फेर्नांडीस आनी आगुस्ता सुवारीस रावता मडगोवा. ही तांची दुसरी चीट. देवाचे कृपेन काज जाता क्लायव जो देवाचे कृपेन काज जाता स्टेफी प्रेसियोजा सिक्वेरा देवाचे कृपेन काज जाता क्लायव जो रॉड्रिगीस, पूत डायगो जुआंव रॉड्रिगीस आनी क्रिस्तालिना मारिया रॉड्रिगीस रावता कांदोली. लग्न जाता स्टेफी प्रेसियोजा सिक्वेरा, दू मानुएल पिएदाद संपलेलो मानुएल पिएदाद, फिलिप आंतोनियो सिक्वेरा आनी मारियानिना सुकुरिना फिलिपिना दा कोस्टा रावता चिकाली. ही तांची दुसरी चीट. देवाची कृपेन काज जाता सेल्सन ग्लॅडविन लुकस, पूत सांतान लुकस आनी गिलेर्मिना लुकस रावता चिकालीम. लग्न जाता मिना वाज, दू जोकी सांतान वाज आनी जुआना वाज रावता बोगमाडो. ही तांची पयली चीट. देवाचे कृपेन काज जाता रिची सेल्वी फेर्नांडीस, पूत मानुएल फेर्नांडीस आनी सबस्तियाना फेर्नांडीस रावता बोगमाडो. लग्न जाता वालंकिनी मोंतेरो, दू जोकी मोंतेरो आनी एफेमियाना बार्बोसा रावता चिकाली. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. हे दुसरें मीस जातकूच आमच्या भुरग्यांनी CYFCच्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी थंय कॅन्टीन दवरलेलें आसा. थंय सान्नां सामोसा डोनट्स चोरीस पाव अशें आसा. म्हणटकच तुमकां कोणाकूय कुशी आसता तांकां तुमी थोडी हे विक्रेक घेवन मजत करची म्हूण मागता. आज भाव भयणो ही आमची CYFCची भुरगीं आपलें शेत जें रोयलेलें तें निवतेलीं 10 वरांचेर. थंयसर आशिर्वाद आसतलो आनी मागीर नवणी जातली. म्हणटच लवणी जाता आसतना तुमी जायते जाणांनी मदत करूंक तांकां येवचें, कित्याक पयलेच फावटी ते आपल्या जिवितांत कितें करतात तुमी हे लवणे मोडणेक येवचें म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ हे भाशेन जावन आसा. पयलें मीस 6 वरांचेर आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल, दुसरें 7:15 सेंट गेब्रियल समुदाय वॉटर टँक, 8:30 वरांचेर पॅरीस यूथ एसोसिएशन आनी 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांक. सायबिणीची बेटीची मांडावळ निमाणी हे भाशेन जावन आसा. 15वेर सेंट एंथनी समुदाय जीना 6 वरांचेर एलेक्स सिक्वेरा हाचे घरा लागीं आनी मागणें मेरी कॉस्ताचे लागीं. 16वेर पेंटा फोंडवे 6 वरांचेर एस्ता सांकवालकर हाचे घरा लागीं मागणें सेंट एंथनी चॅपल हांगासर जातली. आमी जाणा भाव भयणीनो 24 तारखेर नोव्हेंबराचे आमचे फिरगोजेन बागयोंत सान फ्रांसीस सावेराची नोवेना जातली. ही नोवेना सांजेच्या वेळार जातली. म्हणटकूच आमी जेन्ना नोवेनाक येता तेन्ना हांगासर दर एक समुदायाचो वांगडी आपल्या 6 वॉलिंटियरांक घेवन आसतलो नोवेनाक. जायतो लोक येतलो, कित्याक इगोज आमी उक्ती दवरता सगल्यांक. न्हूच त्या सॅक्टराचो पूण दुसऱ्या सॅक्टराचो लोक नोवेनाक येवंक जाता. पूण जेन्ना तुमी येता तेन्ना सॅक्टर लिडर आनी वॉलिंटियर्स आसतात ते दर आयताराक आनी दर हेरा नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां मांडावळ कशी आसा ती सांगतली. आतां हांव जाणा एक सॅक्टर लिडर तुमकां सांगतालो कोमिनियांक तुमी वचो नाकात म्हूण. ह्या भागांत आसत ती रावची सायडीच्या भागांत, कित्याक मदेंच लुट्टात आनी कोमियांव घेवंक येतात. तशें करचें न्हय. तुमकां तर फुडारी सांगतात ते फुडाऱ्यांक तुमी आयकात, कित्याक दुसऱ्या इगोजांनी जायते फुडारी दवरलेले आसतात. आमचे इगोजेन नात
हाका लागून PPCची जमात जाले तेन्ना आमी सांगलां तांकां तुमकां सुरवातेक सांगलेले कोणूच येना ह्या फुडें आतां 6 जाण हांगासर फुडारी आसतले तुमकां 2 दिसाक खंय बसचें तें देखीक मुखायले बांक पळयात तरी ते आसात फाटल्यान लूट करून बसला लोक मागीर कोणाचो गुन्यांव मागीर म्हणटले फादर आमकां हें जालें तें जालें कोवीड संपूंक ना अजून कोवीड अजून आसा म्हणटच आमी काळजी घेवंक गरजेची तुमी वॅक्सीन घेतले म्हणून सजमो नाकात वी आर इम्युनायज ना बाबा भयणीनो काळजी तुमची तुमी घेवंक जाय लागींच बसतात जाय थंय लागीं बसूंक सोदतात जाय ती सुवात आसा मुखार येवन बसचें तुमी बांक रिते दवरी नाकात कित्याक एका बांकात 3 जाण बसूंक जातात म्हूण आमी तुमकां परवानगी दिल्ली आसा ही तुमी परवानगी घेवची म्हणटच 6 जाण आमची फुडारी तुमकां दाखयतली खंय वाट घेवची खंयचे दुसरें इगोर्जीन तान भायर सोदता आसतना कितले फावटी सांगले हांवें ह्या सायडीत ह्या देरांतल्यान भायर सरचें रेजिना मुंदी आसा ते लोक थंय शॉर्टकट मारता स्कुटी सकयल आसा फाटल्या देरांतल्यान वेता सांगून सुद्दां वेता म्हणटच तुमकां तर इनडिसिप्लीन करपाची गरज आसा बाबा भयणो आमी कांय करूंक जायना इनडिसिप्लीन करता जाता तुमचेच आसा धरलेलें डिसिप्लिनान शिस्तीन तुमी सांबाळलें जाल्यार आमकांय बऱ्याक पडटा कित्याक दुसरो लोक आसा तो भायर रावता तो भितर येवंक तांकां बऱ्याक पडटलें दुसरें आमी सांगलां इगोर्जीन भितर येता आसतना थंय सॅनिटायझर आसा जायते जाण सॅनिटायझर आनी वापरिनात भितर येतात मास्क घालतात येयले भितर यूज द सॅनिटायझर तुमचे खातीर तो दवरलेलो आसा बाबा भयणीनो बरे तरेन तुमी तुमची काळजी घेयात हेंच आमचें तुमचें सगळें मागणें नविनाच्या दिसांनी 24 ते 8 डिसेंबर पर्यंत आमी आमचे फिरगोचेन जे आयताराचे मीस जातालें सोनवारा दिसा इंग्लीश मीस आनी दाबोली कॉपेलान 6:30 वरांचेर कोंकणी मीस जातालें ही दोनूय मिसां आसची नात म्हणटकूच जावची नात म्हूण तुमचे लागीं चोत्राय धरूंक मागता सदांच नोवेनाच्या दिसांनी सकाळचे 7 वरांचेर मीस आसतलें भाऊ भयणीनो आमची फुडारी सॅक्टर लिडर्स तुमचे फुड्यान कितें विभागाची फुडारी आसात ती तुमचे नोवेना आनी फीस कलेक्शन करूंक येतली तुमी तांकां सगळो सहकार दिवचो म्हूण आमी मागता नोवेनाच्या दिसांनी कॅन्टीन आसतलें म्हणटच हें कॅन्टीन आमचे सगळे तरणाटे ह्या दिसांनी दवरतले तांकां तुमी मजत करची म्हूण आमी मागता केस्तांव ते कुफुजांव हें पिक्चर आसा हें पिक्चर 24 तारखेर पयले दिसा 9 जाता त्या दिसा आमी तुमकां दाखयतले हांव सांजेच्या 9 सोंपल्या उपरांत म्हणटच जांकां कोणाक खुशी आसा पिक्चरा खातीर कितेंय फूल ना पाकडी दिवंक इफ यू वॉन्ट टू गीव एनी डोनेशन कित्याक ताका पयशे पडटात कोणूय डोनेशन दिना जाल्यार आमी घोडे तिकेटी घालीत पूण तुमी तर डोनेशन दिलें जाल्यार आमी तिकेट्यो घालचे नात म्हणटच तुमकां तर उदार मनान कोणाक खुशी आसा जाल्यार दिवचें म्हूण मागता आमचे फिरगोशेन 22 आनी 23 डिसेंबर 1 म्हयनो आदींच सांगता फिरगोशेन क्रिसमस बाजार जातलो म्हणटच कुसवात तुमी वांटतात कितें तुमी करतात तो तुमी आमच्या ह्या बाजारांत येवन घेवचो म्हूण मागता कित्याक तुमी जें कितें हांगासर घेतले हांव तेची बरेपण आमच्या तरणाट्यांक आनी ह्या दुसऱ्या वस्तूंक आमी दितले हांव म्हूण तुमकां आश्वासन दिता बाबूंदो आमचो सांकिस्तांव बाब फ्रांसीस आपलें ऑपरेशन करूंक वेतलो म्हणटच आमकां सांकिस्तांव आसचो ना 2 म्हयने घुडेक तो लिवेर वेतलो हाका लागून तुमचे लागीं विनोती आसा तुमचे मदें कोणूय तर आमचे फिरगोशेंत हे सांकिस्तांवाचेर वावर करूंक सोदता जाल्यार तांणी फुडें सरचें आनी आमकां येवन मेळचें म्हूण आमी मागता सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Gesù आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मोक्षाची गूण Gesù आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया Gesù tolo mogaros sto ami dori
चाकरी जेजून केली, बेल्या चाकरी आमी कोरया, बेल्या चाकरी जेजून केली, बेल्या चाकरी आमी कोरया.
बाप्पा आमचो तूं मोग करताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय हो मोग ओळखून निर्वास दाखोवन आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोग जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोग जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आनी खेरीत येवकार आयज आमी दिता आमच्या वेदी सेवकांक ऑल्टर सर्वर्स आयज जायत्या तेंपान परतून इगोर्जेन वेदी सेवकां कशीं ते आयल्यान आनी आयची मिसाची भेट आयचे मिसाचे भेटेची मांडावळ आमची वेदी सेवकां करतात तांकां खेरीत भाशेन आयज येवकार इगोर्जेन परतून येवपाक आनी आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता सेल्मा लुकस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी आमची जण एकल्याची सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो आयज सद्या कालाच्या 33वो आयतार ह्या दिसांनी आमी सेवा धर्मीक वर्साच्या निमण्या दिसांनी आसा तेन्ना आयज आमकां खेरीत उलो शेवटाचो काळ येवचे आदीं आमची जोडटी जावचे आदीं आमची संवसारी यात्रा परमाणीकपणान आनी देवाक मनयता ते पोरी जियेवंक ह्या शेवटाच्या काळाक तयार रावंक जशें पोरी एक ड्रायव्हराक नक्षाची गरज तशेंच आमकांय आमच्या मुकामा कडेन पावूंक देवाची उतराची गरज कित्याक स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतली पूण म्हजीं उतरां कदीच सोरचीं नात. जेजूच्या ह्या उतरांचेर नियाल करून सगळे आमचे दोळे लावंक आमकां दर एकल्याक हे मिसाचे भेटेन कृपा आनी बोल मागुया. तशेंच आयज आमी विश्व गरिबांचो दीस मनयता म्हणटूच देवाच्या उतरांचे सुतेन सगळे गरिबां सवे आमी आदाराची जावंक आमकां बापाचो मजत मागुया. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरचीं नात. हाजो विशय घेवन विश्व गरिबांचो दीस म्हणजे सगळे गरीब जे आसात सगळे तरेचे गरीब आसात तांचे पासत आमी हो दीस भेटयता आसतना आमी जण एकलो देवा मुखार गरीब म्हूण आमकांच देवा मुखार दवरुया. आनी जायते पावटी आमची यात्रा चलता आसतना देवाच्या उतरा बगर आमी मनशाच्या उतराचेर चड पातयल्या ह्या संवसाराच्या उतराचेर घडी आमी चड पातयल्या असलें सगळें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू तुजीं उतरां आमच्या पावलांक उजवाड जायते पावटी आमी तुजें उतर पाळचे बदलेक मनशाच्या उतराक अदीक मान दिला आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता जेजू तूं वाट सोत आनी जिवीत पूण तुजे वाटेन चलूंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या जेजू तुज्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां आमचीं पातकां धुवन काडल्यात आमी तुजेर विस्वास दवरून जिवंक नात आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Dewa usorgi ani shanti tacia istak sosari sorves pora deva sorgi charaya sorpodveda deva bapa ami tuka namaskar korta ami tuka
तीन वासा तुझ्या तोरोय बापासो आम्ही तुका वाखाणतो सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोम्या देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोहोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोरबे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रुचनार आनी धनी. तुजे असल्या दुनियाची सेवा चाकरी म्हणल्यार करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या कालार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तोलमोल्यांचो काल येवचो आसा. तो काल येतोच तुजे पोरचेक मुणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारोन मेळटले. प्रितुमेचे दुलेंत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं सासनाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासनाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंतरोळा वेल्या पोरजोळा पोरी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलूंक शिकयलां ती नोखेत्रां पोरी. सासनाच्या सासनाक लोकतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. परतून म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पार्थ, म्हजें दारजोणें तुजे आदहीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजे दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. देखून म्हजें कालीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान संवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोदचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. हेब्रिवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. दर एक याज्ञीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनात तसलें येवन परतून परतून समोर पिता.
क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्ध केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांयां तोडा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटोच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणाक ताणें सोपून केली. सोर पातकाचे बोगसोणें मेळ्ळें म्हणटोच तांचे खातीर आनीक भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळार आसात त्यो सोक्ती कळकळटल्यो आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपांचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्या पृथ्वीचे एके शिमेर तावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यंत आसतल्या आपल्या विचलल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो बागोवतात आनी तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा मुर्यांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगलें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सरतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सरची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावन आनी कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारान जियेता आनी आमची वाट ह्या संवसारान आमी चलता. एक दीस कितें जातलें? एक दीस आमी सगळीं मरतलीं. कोण मरचो ना तसलो कोण आहा तुमचे मदें? केन्नाच मरचो ना तसलो कोण आहा? कोण ना. आमी सगळीं मरतलीं एक दीस. मरतलीं म्हणल्यार आमकां कूड आसा, आत्मो आसा. आमचो आत्मो कुडींतलो भायर सरतलो आनी कूड मागीर कित्याक उपकारची ना. पूण आत्मो भायर सरल्या उपरांत ह्या आत्म्याचें कितें जातलें? तो आत्मो खंय वेतलो? खंय वेतलो? आमी ल्हान आसतना तावन दोतोन शिकोन आयल्यान की आमचो आत्मो आसा तो स्वर्गार वेतलो नाजाल्यार इफेर्नान वेतलो. आनी आयज हाचे विशीं आमी देवाच्या उतरान आयकता निमाणी झडटी. दानियल प्रवादाच्या दर्शनान आमी आयकलां बागेवन मिंगेल, श्रेश्ठ मिंगेल तो राखणदार खेरीत भाशेन इज्रायल परजेचो. वो आख्खे परजेचो तो राखणदार
आनी राखणदार म्हणटा तो कसलो मिंगेल खेरीत भाशेन लुसिफेर जो आसा ताचेर आड झुजता आनी ताका हारयता. म्हणजे मिंगेल आनी बरे आंज बोडवे जे आसात ते एके वाटेन, जाल्यार दुसरे वाटेन लुसिफेर आनी ताचे आंज बोडवे जे देवाहून व्हडले आपूण जावंक सोदताले तांकां मिंगेल आनी ताचे फौजेन हारयले. आनी हे भाशेन लुसिफेराच्या हातांतले सगल्यांक निवारले अशें आमी जाणा. तर भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या निमण्या दिसांचो उगडास करता आसतना ह्याच दर्शनान आमकां कळयलां की ह्या निमाण्या दिसाक कितें जातलें. हो निमाणो दीस येता तेन्ना पृथ्वीचे धुल्लींतली पासून उठ्ठली, म्हणजे जी मेल्लीं आसात, जांची धुल्ल जाल्ली आसा तीं बीन उठ्ठलीं. आनी सगलीं जीं कोण उठल्यान तांची निमाणी जोडटी जातली. निमाणी जोडटी जाता तेन्ना दोन भाशेन जातली. एके वाटेन सासणाची कुशालकाय, जाल्यार दुसरे वाटेन सासणाचें दूख वो बेआबरू. मेल्या उपरांत भाव भयणीनो पुर्गतोर आनी ना, म्हणल्यार मेल्या उपरांत न्हू, पूण जोडटी जेन्ना जाता, निमाणो दीस जेन्ना कुपां वेल्यान क्रिस्ताचें दुसरें येणें जातलें आनी तो आमकां सगल्यांक जोडटेच्या दिसाक व्हरतलो, तेन्ना मागीर पुर्गतोर आनी ना. म्हणजे आमी जीं मेल्यान तांकां मिसां भेटोवची नात, मीस भेटोवपाक यादनीकूय आसचें नात, वो मीस करपाक लोकूय आसचो ना. म्हणटच जे कोण मरून गेले तांचे पासत आतां आमी मिसां भेटयता. कितेंय तांचें उरलां जाल्यार तांकां बोगोस आनी स्वर्गार व्हर अशें म्हण आमी जेन्ना मागता मिसाचे भेटेन, वो हेर आमची मागणी आनी सॅक्रिफीस आमच्या मेल्ल्या पासत आमी करता तेन्ना ताची आनी गरज पडची ना. म्हणटच फकत दोन जागे आसतले, एक स्वर्ग आनी एक इफेर्न. स्वर्ग म्हणल्यार स्वर्गाची एक झलक आमकां मेळचे पासत. तुमी केन्ना जिवितान खुशाल जाल्यात, इतली खुशाल की तुमकां दिसता ही खुशालकाय सदांच आसची, असलीच खुशालकाय आसपाक जाय. हायस्ट प्लेजर आमच्यान स्वर्गाचो एक देखावो कसो, एक स्वर्गाची एक झलक कशी हाका लावपाक जाता की स्वर्ग असलो आसतलो. असली खुशालकाय जी आमकां सदांच उरलेली जाय. पूण ह्या संवसारान ती चड वगत उरना, थोड्या काळाची आमची ती खुशालकाय. पूण असली खुशालकाय जी सदांच उरपाक जाय तो स्वर्ग आमच्यान म्हणूं येता. आनी स्वर्गार वचप म्हणल्यार जेन्ना ही आमची जोडटी जाल्या उपरांत ही असली खुशालकाय सोंपोन सोंपची ना, ती सदांच ही खुशालकाय उरतली. ताका आमी म्हणटा सासणाचें सूख, तो स्वर्ग. इफेर्नूय बीन आमच्यान समजोवपाक जाता. आमकां दूख जाल्या, तुमकां दूख जाता केन्नाय? थोडी पावटी इतली दूख जाता, हांव नासलो जाल्यार बरें जावपाचें, हांव मेल्लो जाल्यार बरें जावपाचें, आय हेट माय एक्झिस्टन्स, हांव हिंगा आसूंकूच नाका आसलेलो अशें दिसता जायते पावटी. जेन्ना घडये आमकां कोण फटयता, कोण आमकां दुखयता, वो आमचीं कामां जायनात आनी आमी दुखान पडल्या, त्रासान पडल्या आनी आमकां खूब दूख आसा, ती काबार, ती बीन एक दीस काबार जाता ह्या संवसारान. पूण सासणाच्या इफेर्नान जेन्ना आमी वेता तेन्ना हेंच तें काबार जावचें ना. हें दूख सोसूंक जायना तसलें. म्हणटच इफेर्नान वचप म्हणल्यार हें की हें सोंपना तसलें दूख तशेंच उरतलें. हें आमच्यान समजूंक जाता एक सादे भाशेन. आमी कोणूच स्वर्गार वचूंक ना, कोणूय इफेर्नांतूय वचूंक ना. म्हणटच खरेपणी त्या स्वर्गार आनी इफेर्नान कितें आसा तें आमकां खबर ना. पूण ही समजणी जरी तर आमी घेतली जाल्यार भाव भयणीनो, आमचें जिवीत ह्या संवसारान जियेता आसतना आमकां कितें जाय हें आमी विचून काडपाक जाता. आमकां विचून काडपाक ही निमाणी जोडटी जी आसा ती येवचे पयलीं जायत्यो वस्तू समजतात. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ह्याच संवसारान जे भाशेन आमची क्लायमेट आसा ताका सोर करता. आमकां कळटा पावस पडपाचो आसा, गीम येवपाचें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी आमची तयारी करता. म्हणटच आमच्याय जिविताचो गीम आनी आमच्याय जिविताचो पावसाळो येवपाचो आसा हें आमकां कळयलां. जेन्ना ह्यो वस्तू अंतराळार घडटात तेन्ना हो दीस लागीं येता, तो म्हऱ्यान पावला, दारा लागीं पावला हें तुमी समजून घेवचें अशें जेजून म्हणलेलें. दिसती पडनात काय आमकां असले दीस आतां? आयज क्लायमेट चेंज खंय पावलेलो आसा, आयज गरमी कितली वाडलेली आसा,
आयज सी लेवल रायज जावपाक लागलेलो आसा. आयज केन्नाय पावस पडटा. ह्या वर्साक जाल्यार 2021 सगळ्या म्हयन्यांनी पावस पडलेलो आसा. नोव्हेंबर पासून आतां डिसेंबरान कितें जाता तें पळोवया. पूण दर एक म्हयन्याक पावस पडलाच. म्हणटच वेगळे भाशेची क्लायमेट जाल्ली आसा. बदल्लां सगळें. कितें जाता समजना. स्वर्गार कितें जाता, संवसारान कितें जाता, दर्यान कितें जाता, आमच्या दोंगरांचेर कितें जाता हें आमकां जायते फावटी समजना. म्हणटच हें घडटा आसतना जेजून सांगून दवरलां तशें तो दीस लागीं येता म्हूण समजून घेयात. आनी जरी तर तो दीस लागीं येता जाल्यार आयच्या उद्गारान आमी म्हणलां तशें तुमी त्या दिसाक स्वर्गार वचपाची पुर्ती जावचे पासत सगलो वेळ मागणें करून जागृत रावात. आनी मागणें करता आसतना देवाचें उतर घेवन. कित्याक स्वर्ग सरतलो, संवसार सरतलो, ह्या संवसारान जें कितें आसा तितलें सगळें सरून वेतलें. पूण म्हजीं उतरां कदींच सरचीं नात हें जेजून आमकां कळयलां. तर ताच्या उतरान जरी तर आमी फुडें वचत जाल्यार आमच्यान हें सासणाचें सूख जडूंक जाता. नाजाल्यार सासणाच्या इफेर्नान आमी वचपाक शकतात. जेजूच्यान आमकां हें दिवपाक जाता, ताच्या उतरांच्यान आमकां दिवपाक जाता. कित्याक आयच्या दुसऱ्या वाचपान जशें आमी हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आयकता, आदी यादनीक आसले ते भेटो भेटयताले. आनी ते ज्यो भेटो भेटयताले ते जनावरांची भेटयताले, वो हे सृश्टींतलें जें कितें पिकता तें भेटयताले. आनी ह्यो भेटो ज्यो आसात तांकां पातकां बक्षिपाची पदवी नासली. पूण जेन्ना जेजू ही भेट भेटयता तेन्ना त्या खुर्साचेर आपणाकूच भेटयता. जनवारां वो फळां वो झाडां वो आनी कितेंच भेटयना, आपलें जिवीत भेटयता. तो गिरेस्त. पूण आमी गिरेस्त जावचे पासत तो आपूण दुर्बळ जालो. आनी ही दुर्बळकाय भावा भयणीनो आमकां त्या खुर्साचेर दिसती पडटा. ह्या खुर्साचेर जेन्ना जेजूक चडयलो तेन्ना आंगावलें बीन कांयच ना. एक कपडो पासून ताच्या आंगार नासलो. आतां जे आमी खुर्साचेर आमचो फुरीस जो आसा ताचेर आमी धाकटोसो कुडको पडयता तो लायला. पूण जेजूक जेन्ना खुर्सार खिडायलो तेन्ना आंगावली पासून नासतना त्या खुर्सार खिडायलो. आंगार ताचे सगळे घाय पडलेले, चवनां भरलेलीं. कित्याक ताका सयत्यांचो मार घातलेलो. रगत तितूंतल्यान भायर सरतालें. गरीबसाण. तेच बरोबर व्हडांतलें व्हड गरीबसाण जी जेजून त्या खुर्साचेर सोंसली ती ताणें म्हणलें, देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. देवान जरी तर म्हाका सांडला जाल्यार ताच्या हून व्हडली गरीबसाण आनीक ना. आमकां कडेन जायते फावटी भोगता. आमच्याच घरच्यांनी जरी तर आमकां पयस केली वो आमची मोगाची, आपुरबायेची वो आमची इश्टागत वो आमच्या संबंदान आसलेल्यांनी आमकां पयस केली जाल्यार ती आमकां व्हडली एक दूख भोगता. जशें मादर तेरेसा म्हणटाली, लोनलीनेस इज द बिगस्ट और सगळ्याहून व्हड दूख म्हणटा ती हें एक सुरपण. जाल्यार भाव भयणीनो आयज आमी हाचेर नियाळ करता आसतना आमचें जिवीत कितें? कोण वेतलीं स्वर्गार आनी कोण वेतलीं इफेर्नान? जी कोण बरें केल्ल्यान प्रमाणीक मनशां आसात तीं स्वर्गार परजळटल्या नखेत्रां भाशेन जातलीं म्हूण आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां. म्हणटच परजळपाक आमचें जिवीत ह्या संवसारान आमी कशे भाशेन जियेता हें एकदम गरजेचें. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस खेरीत भाशेन बरोवन म्हणटा 2020 वर्साक ताणें एक ट्वीट बरयल्लो आनी तातूंत तो खेरीत भाशेन म्हणटा ही निमाणी झडटी जाता त्या दिसाक आमकां डिग्री कितल्यो मेळ्ळ्यात वा आमी कितलीं टॉक्स दिल्यात, आमी कितें उलयल्यात तें कांयच उपकारपाचें ना. पूण तुमी कशे भाशेन जियेल्यात, कितें केलां एकामेका सोवें, एकामेकाक कशे भाशेन देवाचें उतर दिलां, हें देवाचें उतर कशे भाशेन जिवितान घातलां हें की थंयसर लागतलें आनी त्या प्रमाणे झडटी जातली. म्हणटच आमच्यो करण्यो ज्यो आसात ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना त्यो करण्यो आमकां स्वर्गार वचपाक वो इफेर्नान वचपाक आमकां उपकारतल्यो. जरी तर बरें केलां, दुसऱ्यांचें बरें चिंतलां, दुसऱ्यांची सेवा केल्या, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून जाल्यार स्वर्गार वचपाचो चान्स व्हडलो. जरी तर ह्या संवसारान फटयल्यान दुसऱ्यांक फटोवप जाय तें चलता, आमी जाय तीं आश्वासनां एकामेकाक दिता. ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन तीं चलतात आश्वासनां दिवप जेन्ना आमची एलिसांवाची तयारी चलता.
खोटी आश्वासनां आमकां दीत रावतले. जे कोण खोटी आश्वासनां दितात तांणी चिंतचें म्हजी इफेर्नाची वाट तयार जाता. ह्या संवसारान आपस्वार्थीपणान, भ्रश्टाचारान, पजडपणान आनी हेर वायटान जियेल्यात तांणी चिंतचें म्हजी इफेर्नान वचपाची वाट तयार जाता. मागीर आनीक चान्स ना, पुर्गोतरीन तावन मागीर परतून पावतलो हो चान्स ना. जाल्यार म्हजी स्वर्गाची वाट तयार जावपाक जें कितें बरें आसा तें करपाक गरज. भाव भयणीनो, इफेर्नाची आनी स्वर्गाची खबर सांगून एक वपार कशी कोणेकलो बरोवपी म्हणटा. स्वर्गार आनी इफेर्नान दोनूय सेम थंयसर बरें जेवण आसा आनी तें जेवण जेवपाक व्हडल्यो बडयो आसात. जे भाशेन चायनीज जेवण जेयतात चॉपस्टिक्स घेवन, तसल्यो व्हडल्यो चॉपस्टिक्स आसात. आनी हें जेवण जें मांडलेलें आसा स्वर्गार तशें इफेर्नान तें जेवपाक सगल्यांक हे चॉपस्टीक दिल्ले आसात, पूण लांब ते व्हडले. इफेर्नान जो लोक आसा तो कश्टवता हें जेवपाक. जेवण आसा मुखार, दिश्टी पडटा, बरें दिसता, सगळें रूच येता, पूण खावपाक जायना. कित्याक हे चॉपस्टीक घेवन तोंडा लागीं पावना, ते व्हडले आहा. स्वर्गार आसा ती खंय मातशे दुसरे भाशेची, ती एक एकलो आपूण खावपाक प्रयत्न करिना, पूण जें जेवण आसा तें चॉपस्टीक घेवन काडल्या उपरांत एकामेकाक खावयतात. म्हणटच त्यो चॉपस्टीक कितल्योय लांब आसत जाल्यारूय तांच्यान आपलें पोट भरूं येता, तांणी ह्या जेवणाचो आनंद घेवं येता. म्हणटच स्वर्गार वेतलो जाल्यार एकामेकाक वांटून दिवप, स्वर्गार वेतलो जाल्यार एकामेका सगळें बरें करप हें आमच्यान हातून समजूंक जाता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी निमाण्या दिसांची जेन्ना खबर करता, निमाण्या दिसांचो आमी उगडास करता, तेन्ना गरिबां पासत भेटयल्लो हो दीस, विश्व गरिबांचो दीस. फुडलो आयतार जो येता तो जेजू सोगटा सर्वांचो राजा. 2017 वर्सान तावन हो दीस सुरू केला पाप साहेबान, विश्व गरिबांचो दीस. आनी हे गरीब म्हणटात ते जायते भाशेचे आसात. आर्थीक गरीब आसात, जांचे लागीं दुडू नात, पयशे नात, जांच्यांनी आपलें शिकप करपाक तांकां फायनान्सीस नात, आपणाचें बिझनस करूंक तांच्यान जायना, रस्त्याचेर आसात, भीक मागतात, आर्थीक परिस्थिती तांची बिगडलेली आसा, असले गरीब आसात. जाल्यार दुसरे भाशेचे गरीब आसात जे मनाचे गरीब. तांकां कितलेंय सांग, कितलेंय करेक्ट कर, कितलीय वाट दाखय, तांकां समजच ना. थोडे जाण समजून नासलेल्या भाशेन करतात आनी आपणाक जाय तातूंतच रावतात, त्याच धुलीन, त्याच चिखलान, त्याच रेबान रावतात, जिवीत बदलपाक सोदिनात. ते मनाचे गरीब. काळजाचे आमचे फिलिंग्स जे आसात ताचे विशीं, इमोशन्स जे आसात ताचे विशीं गरीबसाण आसा. आमचे संबंद तुटलेले आसात, कोण आमकां लेखिना, सगल्यांनी परो घातलेलो आसा, आमचींच मनशां आसा ती आमकां लागीं घेना. जाल्यार काळजाचे गरीब जाल्ले आसात, तांची काळजां दुखवल्यान आनी तांकां एके भाशेन घाय पडलेले आसात. जाल्यार असली गरीबसाणींतली आमी सगळीं भायर सरोंक देवाचें उतर आमकां आपयता. सगळें सरतलें ह्या संवसारांतलें, आश्वासनां दिल्यात तीं सरतलीं, आमी ज्यो इमारती बांदून दवरल्यात त्यो सरोन वेतल्यो, आमी जें कितें शिकयलां आनी शिकल्या तें सरोन वेतलें, पूण म्हजीं उतरां कदींच सरचीं नात. हें आश्वासन जेजून दिलां तें आमी मानून घेवया आनी देवाच्या उतरान आमची स्वर्गाची वाट तयार करूंक फुडें सरुया. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच पिलाताल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, आत्म्याचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक पाळो दिवन गोरिबा सोवे केरीत मोग आनी अपुरबाय दाखोवंक आनी असलेच सेवे चाकरेचें मोन आपले पोरजेक तांणी दिल्या पुरो म्हूण बापाची मोजत आनी बोळ तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन ह्या महामारीच्या काळार आपलो फायदो पळयनासतना लोकांची भोव करून गोरिबाची सेवा करूंक बापाची मोजत आनी बोळ तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयज विश्व गोरिबाचो दीस मनयतना सगल्या आमच्या गोरीब भावा भयणीक तांच्या जिवितांतले कोस सोसूंक देवाची कृपा आनी तशेंच सगल्याची मोगाची वेंग फावो जावंक बापाची मोजत आनी बोळ तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. सगल्या दोतोरां नर्सी आनी हेर हेल्थ वर्करां पासत मागुया जी गोरीब पिडेवताची मोगान सेवा करतात. तांणी हो वावर नेटान आनी हुर्बेन फुडें व्हरूंक बापाची मोजत आनी बोळ तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत एलिसांवांची तयारी चालू जाल्ली आसा. खरीत भाशेन मागुया आमच्या सगल्या लोकां पासत जो कितें तमाशा चल्लेलो आसा वो फोटिंगपणां चलतात तातूंत ते घुसपागोंदळाक सांपडना जावपाक आमी बरे भाशेन पळोवपाक वस्तू आनी समजूंक आनी त्या प्रमाणे निर्णय करूंक पयशे वो भिरांत असल्यो वस्तू घेवन न्हय पूण खरें तें विचून काडूंक आमची पर्जा तयार जावंक मागुया. जे कोण उमेदवार आसात बसतात एलिसांवांक तांणी आपलेपण कुशीन दवरून भ्रश्टाचार कुशीन दवरून आपणाचोच फायदो चिंतपाचें कुशीन दवरून पर्जेचें बरेंपण चिंतून मुखार सरूंक तांकांय देवाची कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. सर्गींच्या बापा आमी तुका दिनवासतांव तुज्या पुताक तुवें आमचे पासत दिलाय आनी ताच्या उतरान आमी स्वर्गाची वाट चलता. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक स्वर्गीच्या सुखाक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Tuż teľan favo zalo, prítomne nám kadilo, Vunša čava vrankelo, Betoj tatu kauno, Wakani tuka Bapa, diamka jiwa uno, wakani tuka Bapa, diamka jiwa uno.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कायम उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आनी आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Dolbarazo sorvespor tu, sorgali संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता, सर्वेस्पराचे नावी येता. ताका जोय जोय, ताका जोय जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पडावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आयज आमच्या भारतान भुरग्यांचो दीस मनयतात, चिल्ड्रन्स डे. आनी आयज आमची वेदी सेवकां ह्या मिसाचे भेटेची मांडावळ करतात. त्याच बरोबर आमची क्रिज्म घेतलेलीं भुरगीं आयज ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेतात. सगळ्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. सगळ्या आमच्या भुरग्यांक ल्हान तशें व्हड, गरीब तशीं गिरेस्त सगळ्या भुरग्यांक देवाच्या हातान घालुया. आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Bądźcie tak
तुका उलोय ओगोरे कुतो म्हाका फावोशेको सोर्गी तुझे शिवासो तुराय तुका सोर्को torcoy ala tumehu kirko patria pasu sorgi tuझे शिवासो तुराय तुका सोर्को Swati Jesu mogala Sorgi Chakomola Oiso Wotsu hautuka Maka Sadunaka Sorgi tuझे शिवासो तुराय तुका सोर्को orgulhai tumevu kirkor patria pasu sorgi तुझे शिवासो तुराय तुका सोर्को orgulhai tumevu kirkor patria pasu maka favonui somia Gehu boche tai tuka Uloy bogore kuto Maka favosheko Sorgi तुझे शिवासो तुराय तुका सोर्को orgulhai tumevu kirkor patria pasu sorgi तुझे शिवासो तुराय तुका सोर्को orgulhai tumevu kirkor patria pasu देवासुरशीं रावप म्हजें सूख सर्वेस्पराच्या गोपान हांवें आसरो सोदून काडलो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां
ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अशें बसूया. आयच्या ह्या मिसाची मांडावळ आमच्या वेदी सेवकांनी केल्या. तांकां सगल्यांक हॅपी चिल्ड्रन्स डे. आनी सगलीं भुरगीं जीं आसात तांकां आमी आयच्या दिसाक हॅपी चिल्ड्रन्स डे म्हणटा. आनी ह्या दिसाक देवान तुमचेर सगल्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं, सगल्या वायट विघ्नांतली तुमकां निवारूं. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल, दुसरे मीस सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक, तिसरे मीस पॅरिश यूथ एसोसिएशन आनी चवथे मीस दोतोनीचीं भुरगीं. सायबिणीची भेट ह्या सुमानान 15 सांत आंतोनीची समुदाय जिना सांजेर 6 वाजता एलेक्स सिक्वेरा हाच्या घरा लागीं सुरू जावन मॅरी कॉस्ता हांच्या घरान सोंपतले. 16 पेंटा आनी फोंडवे 6 वाजता एस्ता सांकवालकार हांच्या घरा लागीं सुरू जावन सांत आंतोनीच्या कॉपेलान सोंपतले. 24 नोव्हेंबराचे तावन आमची बागून फ्रांसीस शावेराची पात्रोणाची नोवेनां सुरू जातात. चुत्रायदोरची त्या दिसांनी सकाळीं 7 वाजता मीस जातले आनी नोवेनाचे मीस सांजेर. हे बाबतीन दर एके समुदायान आपली तयारी करची. पॅरिश कावन्सल वांगडी आसात तांणी आपली जबाबदारी घेतल्या. दर मिसाक आमकां 6 वॉलंटियरांची गरज आसा. 6 वॉलंटियर्स हांगाची मांडावळ सगळी सांबाळपाक. ह्या पासत तुमचे PPCचे वांगडी तुमचे लागीं मागता तेन्ना मातशें उदार जायात आनीक मुखार सरात हे वॉलंटियरींग करपाक आनी बरे भाशेन आमची नोवेनांची मांडावळ सांबाळपाक. नोवेनाच्या दिसांनी सोनवारा दीस सांजेर संडे ऑब्लिगेशन मास आहा तें जावचें ना. सांजेर 6 वाजता इंग्लीश मीस जाता तें आसचें ना. तशेंच दाबोली कॉपेलान सांजेर 6:30 वाजता मीस जाता तें जावचें ना. नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताच्या दिसाक जें कलेक्शन तुमी वर्साच्या वर्साक करतालीं मातशें चुत्राय धरची. PPCची वांगडी 2-2 पावटी तुमच्या दारान येवची नात. दोनूय नोवेनाची तुमची देणगी जी आसा ती तुमी एकूच बराबर दिवची. तुमकां दिसता त्या प्रमाणे तुमच्या उदारपणान आनी उक्तेपणान ती दिवची, गुणगुणून दिवची न्हय. तेच बरोबर कलेक्शन म्हणटा तेन्ना 2 भाशेन आसा. एक तुमची देणगी सगळी मांडावळ नोवेनाची करपाची, जाल्यार दुसरें आसा तुमची इंतेसांवां. एकल्याक प्रायवेट इंतेसांवां नाय. आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी एक समुदायाक आसा. म्हणटच समुदायाच्या दिसान जे इंतेसांव आसा ते तुज्या घोराब्याक. ज्या कोणाक तुमकां दिसता की तुमचें इंतेसांव घेवपाक जाय जाल्यार तुमची ती देणगी इंतेसांवाची देणगी तुमी त्याच कलेक्शनान घालपाक जाता. आनीक वेगळी वा सेपरेट कलेक्शन आमी करचें ना. नोवेनाच्या दिसांनी आमची तरणाटी आमकां कॅन्टीन फॅसिलिटी दितली, ताचोय आमी आनंद घेवया. 24 जेन्ना आमची नोवेनां सुरू जातात पयल्या दिसाक केस्तांव दे कुफुजांव हें चलचित्र, कोंकणी चलचित्र आमी दाखयता. तातूंतय तुमी भाग घेवचो. ह्या वर्साक आमी क्रिसमस बाजार करतले. 22 डिसेंबराचे आनी 23 डिसेंबराचे हांगासर इगोर्जे लागीं हो क्रिसमस बाजार जातलो. तुमच्या मदल्या कोणाकूय कसल्योय वस्तू हाडून विकपाची खुशी आसा वो कसलेय प्राद करून विकपाची खुशी आसा वो कुसवार करून विकपाची खुशी आसा जाल्यार तुमची नांवां तुमी तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं दिवची आनी त्या प्रमाणे आमी फुडली तयारी करतले. कोणूय जरी तर ऑर्डर घेवपाक सोदता आदी फुडेंच जाल्यार त्योय ऑर्डर्स तुमी घेवूं येता. 22 आनी 23 हो बाजार आमच्या सकयल जें पार्किंग आसा स्टेजी मुखार थंयसर जातलो. ह्या दिसांनी जायत्या जाणांच्यो सर्जरी जाल्यात. आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस आपली सर्जरी करपाक वचपाचो आसा ताचे पासत मागुया. आनी तो जेन्ना सर्जरी करूंक वेतलो 2 म्हयने तो आसचो ना. म्हणटच 2 म्हयने आमकां साकिस्तांवांची गरज आसा. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर खुशी आसा हो वावर करपाक हे 2 म्हयने जाल्यार तुमी येवन आमकां मेळचें.
तमीस जाल्या उपरांत आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी घातलेलें कॅन्टीन आसा, तातूंत तुमी वेचें आनी तांणी करून हाडलेल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू. सान्नां केल्यात तांणी सामोसा, चोरीस पाव आनी भुरग्यां पासत डोनट्स केल्ले ते काबार जाले पयल्या 2 मिसांनी. तिसऱ्या मिसाक उरोंक ना. फुडल्या आयताराक घडये ते परतून करून हाडटलीं भुरग्यां पासत डोनट्स. जाल्यार तुमी तांच्या कॅन्टिनान वचून ह्यो वस्तू घेवच्यो. आयज आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आपलें हार्वेस्टींग करतात. 10 वाजता सुरू जातलो आनी घडये 12 वा 1 वाजता घडये सोंपोंक शकता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा ह्या हार्वेस्टिंगान येवन वांटो घेवपाक. इल्लो इल्लो वावर घडये तुमच्यान साक उबारपाचो वो भात भरपाचो वो सुकोंक घालपाचो करपाक जाता. सगल्यांक हें करपाक आयज तांणी आमंत्रण दिल्लें आसा. तुमी वचून तांचे बरोबर तांकां हो आदार दिवचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशाची कूड. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशाची कूड. जेजू चल्लो मोगार रस्तो आमी दवरया. Pelia sacri Gesù che Pelia sacri amicoria Pelia sacri Gesù che Pelia sacri amicoria